गाइस वेलकम बैक टू माय चॅनल. सोली कशी आहा? उपसू सोगली बरी आहा म्हूण हांव बी बरो आहा, बाब बी बरो आहा, सगळीं बरी आहा. आयज आमगे 5 आयज संडे न्हू, आयज 3 फेब आमगे 5. सो हांवें आयज पिझ्झा ग्रीन पीस पुलाव केला. ओके, सो तो रेसिपी तुमकां शूट केल्या हांवें दाखोवपा हांव कशें करता तें. सो ती तुमकां दाखयता. स्टार्ट करता रेसिपी. आयज तुमकां ग्रीन पीस पुलाव करून दाखयता. हे 2 माप तांदूळ घेयले बासमती ब्रावन येताय ते. ग्रीन पीस, 4 मॅगी, 2 मिरसांगो, 3 कांदे, तिकी आणि काला फ्राय. ओके, पहिल्या हातून तेल घालता. तेल घालता तिकी उडयता आणि काला फ्राय. दोन मिरसांगो, ग्रीन पीस, मातशें गोजे करून मातशें जालें तें. आतां एक 6 ग्लास घालता. 2 मापा तांदूळ गेले न्हू, ते 6 मापां घालता. गरम उदीक घेयला, गरम उदीक कपा उदीक घायल्यार आतां खतखतो येवपाक दवरता. त्या गरम उदीक घायलोलें हांवें. ओके, सायड बाय सायड आतां तांदूळ धुता. ते म्हणल्यार खतखतो येतलो ते तांदूळ. मॅगी घालता. 4 घायले मॅगी. तुमकां जाय जाल्यार एक्स्ट्रा ना लेस करे. आता तांदूळ घालता. गायज आतां हें घायला, आतां धापून दवरता. मागीर सोमतो जाल्या उपरांत मेळटा तुमकां. ओके, तेचे पुलाव मागीर रेडी आहा. हांव तुमकां काडून दाखयता. ग्रीन पीस पुलाव रेडी आहा म्हाजो, सिंपल. गायज तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली. रेसिपी तुमकां कशी लागो ती म्हाका कमेंटान सांगा. बोर दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरू नाका. ओके, टिल देन बाय गायज, सी यू नेक्स्ट व्लॉग.